ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಭಿಜಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಹೆ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಹೆ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನೆ ಅಭಿಜಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 जीविताची सर सावणाचे स्वामी तुकारा दान करता मंतर सरस्वती करता वंदिता मुखारसिता तुकारा वार्ता तुकासम्या जिसु संचारय आमच्या सर्वंतर आमच्या तारका आमच्या देवा आमच्या रगण्या सावणाच्या जिसु आमच्या विषय आमच्या समस्कर देवा आम्ही तुकारा दान करता वंदिता स्तुती करता हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू आमच्या सांगाता हर एक फुडें आसतना ताचे आशिर्वाद आमकां वर्त्या तरान तो वतनूच आसता. सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसतना आमी बळवान जाता, आमी बलिश्ट जाता. हे आमचे वर्ते देणे आनी क्रिस्तीपणांत आमी सक्रामेंतान चड आनी चड मापान जेजू तुजे सांगाता आसतना तूं आमकां सण सडयनाय, ताच्या बदलाक उंचल्या मट्टा तूं आमकां पावताय. आज आराधना वेळार आमी हांगा आसा, तुजे मोगाची भुरगीं हांगा आसात.
सगळे आम्ही आमचे तकले बघून जेजूक नमस्कार करूया. पुष्य मोगाच्यानो आज आमी नियाळूंक जाय जेजून केल्या वर्ते म्हण आमच्या जिवनांत. फिलिप घरा बरयल्या पत्रांत सांत पावलो आमकां सांगता, हर एक बडी तुमचो उगडास करतना तुमचे बसत म्हज्या देवाक हांव आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हर एक बटी आज आमी पाद्रे पियोचो उगडास काडटा आसतना देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. कित्याक तुमीच पळयलें मोगाचें न्हू, 23 तारखेर आमी आचरण केल्ली ती परब. आचरण केल्ली ती परबेक देवाचो इतलो मोठो आदार ताणें दिल्लो जावन आसा. एस वातावरणाच्या वर्त्या घडये जायत्या जाणांनी उपरांत उद्गारले जावन आसा. सांजेच्या वेळार सिरादरीचो पावस पडटना कसलो वर्तो देव आमचो त्या आमच्या पाद्रे पियोन कितले आपुरबायेचे आज अजापां त्या देवाच्या मारिपात केल्ली जावन आसात म्हणून जायत्या जाणांनी उद्गार उसारलो. तर तो जावन आसा काळजाच्या गुणायेतून आयिल्लो आनी देवान केल्लें बरेंपण आमी वळणिल्लें जावन आसा. आनी हेंच संपाल आमकां म्हणटा, हर एक घडीत उगडास काडटना देवाक हांव आर्गां दितां. आज आमकां इतलो आपुरबायेचो सांत संत पाद्रे पियो आमकां हर एक लागीं भेटला आनी आमकां हर एक लागीं पावो जाला. आनी तेंच पूण शेतांत आमी आचरण करता आसतना ताणें दिल्लें सांगातपण वर्तें जावन आसा देवाचें बरेंपण. कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां सांबाळटा. तोच जेजू क्रिस्त आमचे सांगात आसतना ताच्या पवित्र आत्म्याची सगत सगळ्या वाठारांत आनी आमकां आयिल्ल्या हर एकल्या तें कार्य रुपी जाता आसतना अजापां घडटात, जायतें बरेंपण लाभता. आनी ह्या खातीर देवान दिल्लें बरेंपण आमी वळणूंक जाय मोगाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तेंच वातावरण एकादो वेळा दनपारां सकाळीं त्या दिसा आयिल्ल्यान तरी कितले कश्ट जाता आसले जाल्यार देवान आमकां राखलें. आनी पाद्रे पियोची वर्ती परब जायते जाण सांगून आसले आमचेत आमकां मेळिल्ले कोर कमिटीचे सने म्हणटाले पावस येना. कित्याक दॅट इज द कॉन्फिडन्स. आनी तसले एक कॉन्फिडन्स तांच्या वयर न्ही त्या पाद्रे पियो वयर. कित्याक पाद्रे पियोन विचारलें खंयचेय देवान ना म्हणोंक ना आनी खंडी जावन आमचो सांत आमकां मागोन धाडटालो, जायती देणी मागोन धाडटालो. हर एक जायत्या बरेपणान देवाच्या आदारान दिल्लें जावन आसा मोगाचें. आनी अशें आसता पाद्रे पियो वर्तो सांत जायत्या मोगाक वळख जाल्लो आनी तो मोग ताणें आमकां दाखयल्लो, कांयच उणें करुना. आनी असल्या बरेपणान ते म्हजो देव म्हजे सांगता आसतना कांयच म्हाका उणें ना. कित्याक म्हजे खातीर तो आयिल्लो म्हज्या जिवनांत हर एकल्याच्या जिवनांत जायतें बरेंपण करूंक तो आमकां आदार दिवचो. ह्या कडेन आमी गांवचें गीत जावन आसा, नन्न देवरे नन्न येसुवे निम्मने कोंडाडुवे. कित्याक कोंडाडुवे कितें म्हणटा सांपावल पळयात. सांपावल आमकां सांगता उपरांत, सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त बस संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली. त्या पयल्या दिसा जावन येद्दळ पर्यंत ती परगट करच्यांत म्हजे सांगता तुमी वावरल्यात. तुमचें तें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वतालो म्हण म्हजी दृढ पातयणी. तुमकां समेस्त विशयांत म्हाका तशें भक्ता ते वाचपी, कित्याक तुमी सक्कळी म्हाका चड मोगाची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमी आज देवाक आर्गां दिवंक जाय. कित्याक इतलें बरेंपण ताणें त्या परबेदोरी आमकां दिलें आनी चड मापान त्या सांताची बरेंपण आमच्या जिवनांत भोगूंक आमकां अवकाश केल्ल्या खातीर ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಧಾರ ನೀಡಿದವರು, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಘನಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಂತ ಪಾದ್ರಿ ಪಿಯೋ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳೇ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.
आणि या खातीर देवाक आर्गां दिता आसतना सगळे आमी उबे रावया मोगाचेर एक घडीभर. आणि हे कांतार गायता आसतना आपुरबायतारान काळजाच्या गुंडायतावन आमी गांवचे जावन आसा. काळजाची गुंडाय आमची ह्या वेळार कित्याक देवान केल्लें सर बरें म्हूण आमी वर्णन करून आमी गावया. Page 66, Kantar A 120. ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ वैसम्या तुझ्याच नावाव्यान ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ आमकां कितले वयर उरता लायन सम्या आमचे सगळे बरे पडते बरे लायन सम्या. ನಾಮವ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमकां संपूर्ण बरें करच्याक आमच्या पातकांचे नितळाय करून नव्या जिविताच्या वाटेर पावच्याक मातून आसता आमच्या जिवनात जायते तुजे मोग आमी बगच्याक तुवें आमकां दिल्लें वर्तलें बरें जावन आसा. तो तुजो मोग आनी तो तुजो मोग आज आमी अनुभव करता आमी आज जेजो हेच वर्त्या सक्रामेंतांत उंड्या रुपी तूं आसाय. उंड्या रुपी तूं आमकां मेळोंक आयलाय. उंड्या रुपी आमकां जायत्यो सर्यां तुवें केल्ली. हर एक आमच्या आटेविटे त्या पातिमेच्या परबे दिसा सगळं पुरशाव सगळे मिसाचे बलिदान सगळे कार्यक्रम त्या परबायताना जायत्या लोकांक आपण हाडले आसा. तुझे ते वर्ते निर्मणे आमकां दिल्ल्या खातीर तुज्या नांवांत आमी वर्त्या तरान हर्शिताव आनी संतोष भोगताव. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमी चलतना आमी वाव करता आसतना हर एका वेळा आमच्या संगात एक वर्तो कामो गावनो तो आमकां आदार दिवन आसा. इस्वाम्या आमच्या दिसांत रातीर कश्टांनी पिडेंत संतोषांत सुखांत तो सदांच वांटेली जावन आमच्या संगात आसाय. आनी आमचें नांव तुज्या संगात सदांच आसून आमचो वर्तो मोग केल्या खातीर तुका आमी नावाडटाव तुमचें नांव हर्शिताव. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನ
ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमकां जायते बरें पण तुवें दिलाय तुज्या एकल्याच पुता दिलाय सम्या सम्याक आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या वट्ट्या वेळार देवाक आमी आभार मानता आमकां तुझ्या बापा आंबा म्हण आपण जे केणें तुवें दिल्ल्या खातीर प्रत्येक तरान बापाच्या वरची महिमा आमच्या मारिफात पाद्र पियोच्या मारिफात जायते बरेपण आमकां केल्ल्या खातीर पाद्र पेच्या परबे दिसा हर एक बरेपण आमकां दिल्ल्या खातीर हर एका मेटाक हेचे हेचेक तुजे भेट आमकां लावन आमकां तुवें सांगातपण दिल्ल्या खातीर हर एक आदी आमकां राखल्या खातीर तुका आमी अर्चिता तुजें नांव आमी वखणटा ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಹೇಳಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजू आमच्या समोर असताना आमकां संसोडिना जेजू तूं आमकां हर एका वेळार राखताय आनी सांबाळटाय तुजें अस्तित्व तुजें आजारपण तुजें मुखेलपण सगळें आमी बगलां तेच पाद्रपेच्या वर्त्या मानान तुवें आमकां जायते बरेपण दाखोवन दिलाय ह्या खातीर तुका आमी आभारी मानता आभारी काळजांनी आज आमी दिनवास म्हणटा सम्या आमची काळजां आमची मनां हर एक तुका दिता आसतना सगळे आमचे जिवीत तुज्या जावन आसा तूं आसतना आमकां भेना तूं आसतना आमचे थंय उणें पडना तूं आसतना आमकां सगळें तुज्या जिविताची मौल्यां आमच्या थंय तूं रुपीत कर म्हण आमी मागचे जावन आसा हयटार आमी बसया मोगाची देवाकार गाणीक जायते आमकां आसा कितलें देवाक आमी आर्गां म्हळ्यार तसो उपकार पावल्यार पावचे ना खंयच्या दिसा मोगाचें न्हू तुमकां कोणाकी आर्गां दिवंक आसा तुमी बसले कडेन व्हडा ताळ्यान म्हणयात कित्याक देवाक आर्गां दिल्ल्यांत आमकां जायतें मेळटा म्हण न्ही जायतें बरेंपण आमच्या जिवनांत जाता कित्याक आर्गां दिवची काळजां आभारी काळजां उदारपणाची काळजां बगसणेची काळजां ह्या काळजांनी जेवसाराक काम करूंक जायना एवढी जेवसार म्हणा लागलो खंय हांव विकाळ बियां हांव घालतां मनशाच्या काळजांत आनी ती गंडी जावन किरलातात आनी तांचे थंय मसोर वाडटा द्वेश वाडटा एकामेकाक झगडटात एकामेकाक पळयल्यार जायना एकामेकाक पळयता आसतना तांचे थंय हगें दुस्मानकाय येता असलें बियां हांव घालता म्हूण आयलो खंय येवन सगळ्या कडेन गेलो बियां घाली 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 थोड्यांच्या काळजांनी गडये भितर ताका मुंगे आयलेस मुंगे येवन ओडले जाले ओडले जावन कोलो गालटो एकामेकाक पळयल्या जायना एकामेका जाग्याक झगडे थंय पळयल्या वय गेल्या आनी गरवां आयल्यांत पेटो आयलो कुंकडां आयलीं मेळिल्ले कट्टी पडले सोन्न पडले एक मॉडल पडले म्हण कोल झगडे म्हाका बारीक उशी ओ म्हणा लागलो पळय हांवें कितें केलां म्हण एका टायपाचो लोक बारीक सायलंट आसलो कांय ना झगडे येयना कांय ना बरें एकामेका उलोवन आसलें त्या थळा उरिल्ल्यानी पुरो लुसिफरान म्हळें खंय तूं घालें न्ही बियां पुरांच्या काळजान ती कितें उगेत आसात
उरले पुरो जगण आसात नाका जाल्यार करनासत कली मारामारी कल दंगो नाका जाल्यार सगळे काणकोण आसात ल्हान भुरगीं सयत गेल्यांत नाका जाल्यार करूंक ड्रग्स आनी तें कितें सिगरेट आनी सोरो नाका जाल्यार आसलील आनी पुरो करनासत पूण ही कांय न्ही बारी बऱ्यान आसात हांगा पळयत आसतना आमकां हांगा मसोर जाता तांकां पळोवन म्हणा लागले तो म्हणा लागलो पळयता हांव कितें जालें थंय घाल्लीं बियां कित्याक किरलो नात म्हण पळयता म्हणून आयलो परतून बियां घालूंक न्ही इन्स्पेक्ट करूंक कितें जालां इन्स्पेक्टर आयिल्ले बरी येवन पळय लागलो खंय पळयताना कितें जालां गोता ही मनशां कोणाच्या काळजांत उदारपण आसलें आपुरबायतारान उदारांक कुमक करतालीं मात्र न्ही तांच्या काळजांनी अप्रिशिएशन आसलें हेरांक तीं बक्षितालीं अस जाल्यार काळजांत ह्या जवंसराची बियां किरलोंकूच किरलो ना आनी पट्टू जाल्ली आमी म्हणटा न्ही पोल जाल्या म्हणटा पळय तशें पट्टू जावन गेली ती आनी हो म्हणा लागलो की पाटी वचून कितें करचें तांचे काळजां इतली उदारपणान भरल्यांत बक्षणान भरल्यांत म्हजी बियांकय आमचे थंय तशें मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमचे थंय असलें काळजां आज जाल्यार जवंसराचे 20 सालां ना त्या फुडें जायते फुडें हांव म्हणटा जवंसराक कान कटम्यान उडोवंक जायना हें तुमकां कित्याक ताका लागीं घेतात म्हूण सांगता कान उडोवंक जायना आमी पोर पाद्रीबेचे पेस्त जावन कुळूर गेल्याक पळोव फादर विन्सी म्हणा लागलो कसलो एक आपुबायचो सांतो सण आनी सण मापान आनीक ताका परगट आमी करूंक जाय वी नीड टू स्प्रेड इज पॉप्युलॅरिटी म्हणा लागलो कित्याक तो म्हणटा असलो एक सांत सगळ्या लोकां खातीर जवंसराची विदवळी कान मोड उडयतलो आडां मोडून ताची उडयतलो म्हणटा तो कित्याक म्हळ्यार असलें बरेंपण पाद्र पियोन केल्लें जावन आसा पाद्र पियो हर एक पटी तो जवंसार येता आसतना ताका धांवडोन ताचे सगळे पाळां मोड उडयतलो कित्याक ताचें काळीज बोगसाणेचें आनी उदार मनाचें जावन आसलें ताचे थंय जर लागीं पळयत आसतना ताचें काळीज उमाळून येतालें मोगाचें न्हू आनी असलें काळजां आमचीं जावच्याक आज जेजून आमकां आपणे दिल्लें जावन आसा आर्गां आनी होगळाप हांव आर्गां दितां जेजू तुमच्या हर एक दोगा तेगांनी शेअर केल्ल्या उपरांत आमी आर्गां दितां हांव आर्गां दितां जेजू म्हणलें गीत आमी गावचें जावन आसा मंगळा बाबा म्हाका आर्गां दिवंक जायतें आसा जम्या कित्याक म्हळ्यार पाद्रीबेची परब वर्त्या तरान जावच्या खातीर तुज्या कडेन मागिल्लें फुडल्या दिसा हांवें तुज्या कडेन विनंती केल्ली जावन आसा सोम्या तुका कळीत आसा कितें जाय म्हण आनी तुवें सगळें त्या प्रमाणे इतल्या बायतारान चलोन वलें सोम्या खंडीत जावन आमी पावो घे म्हणल्यार बरी म्हाका थोडे फुडें बगलें पूण पावो कित्याक आमी तुजी भुरगीं तुज्या भुरग्यांक तुवें दिवचेंत तुज्या भुरग्यांक वायट तूं करिनाय तुज्या भुरग्यांक बरेंच तुवें केलें आनी अशें आसता आज उपकारी मनान हांव आर्गां दिता सोम्या इतलें बरेंपण तुवें आमकां दाखयल्या खातीर त्यात पुरशें हांव इतलो लोक इतले सकाळीं फुडें येवंक तांकां वाहन आमी दिलीं आनी थोड्यांनी उबेकींत उठोन जायते एडजस्टमेंट करन येवच्या खातीर तांकां बरें मोन दिलें आनी तांणी जायती मिनत काडन ह्या पाद्री पियो खातीर कितले बेगीन येवन ते आमच्या सांगात आसलें जेजू आनी ह्या खातीर सगळ्या भुरग्यांक तुवें राखलें कितलें बऱ्या तरान राखलें आनी हें पळयत आसतना सोम्या जायती बरेंपण तूं आमकां दिल्ल्या खातीर तुका हांव आर्गां दितां जेजू हांव करता जेजू हांव करता जेजू म्हज्या काळजां हांव करता जेजू हांव करता जेजू हांव करता जेजू काळजां हांव संतोष पावता संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजां हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजां हांव जय जय म्हणटा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजां हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजां पवित्र आत्म्याच्या खातीर जावन आमी देवाचे वर्ते आशिर्वाद घेवच्याक आयती सव्या दिंबेर पडया तस पवित्र आत्मा आमकां बरें केल्लो पाद्री पियेच्या वर्त्या ते सवानी पाद्री पियेच्या वर्त्या मजतीन
आमचे थंय आसले सगळे उणेपण, आमचे थंय आसले पिडा, आमचे थंय आसले कितें सकडी अगे दुस्मानकाय आनी आमच्या काळजांत तसलें उदारपण ना, बगसणें ना, तर सगळें तो आमकां दिव दी म्हणो. ह्या वेळार कशें सांपावल आपल्या भुरग्यां खातीर मागतालो की त्याच प्रमाणे जेजू ह्या म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव मागता तुज्या कडेन. घरी एका वेळा ह्या भुरग्यांनी करची ती सेवा, तुजें सांगातपण, तुजें हजारपण, तुजें नेमाकपण आमच्या सांगाता सदांच जावं दी. आनी हर एका भुरग्याक जाय जाल्यार आशिर्वाद तूं दिवन तकलेंतल्यान तळवे पर्यंत तुज्या अमली रक्ताचो शिवर जावं दी. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां तांचें घर आनी तांचें घराणें पवित्र कर. आनी तुज्या अजापा त्या सांता मारिपांत जायते आमचेर वतना आनी की चड आनी चड मापान ह्या सांताद्वारी आमी आमचें जिवन शांतीपणा वरच्याक, बगेनपणा वरच्याक, पवित्रपणा वरच्याक तूं आमकां आदार दी. येद्या व्हडा सक्रामेंता Sacramento, sasangamat karuya, purvila tarupa potla, novyuriti anaya, salvatvecha asatvisya, pavatachi morninya. Tășești puta, ulasami studiza, podri mai masosna sosna, kita storia mersina, tu kadodai ce spirita, samasami देवा विजय सक्रामेंत घाल तुझ्या कष्टमाना जोगड्यास तू आमकां चडलाय. चड आनी चड मापान आमचे वयर तुवें दिल्या सर देण्या पासत केल्ल्या सर उपकारा पासत आमी आभार मानता आसतना आमच्या जिवनांत खरेपण आमी भोगोंक घालतेपणान आनी पवित्र सदां दीस वेता तुज्या त्या बगेनपणाची मेटां सोडोंक मगेवंत पाद्र पियोक तुवें पाव केले तेंच देणे आमकां दी म्हण आमी मागता. जो जियेता आनी राजवार चलयताय ससनाच्या ससना. Padre Pio Papa, प्रकाश भरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून मान बापा, सज्जात आमी देखीक तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विदेपणाचो पर्व सोडून
बेगीन तुझ्या क्रिस्ताचे कसते गोडीर वावो देवाची वळख दिली मागण्यांत प्रार्थना जेजूक मेगो शांतीचे हाते चालो Padre Mon, Padre Pio Baba प्रकाश बरी क्रिस्ता सत्या आमचे पासो बापा सच्चा कामे बेगीन तुझ्या संपियो आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फवसवचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजाक संपाद्र पियोको तुज्या पुता जेच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटिली जावचे वर्तें भाग पाव केलें ताच्या विनातेन कितें हांव वात्रे करून मागता हें करपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावची येवची आनी ताच्या जिवानपणाचे मायमेंत पावची करपा तूं आमकां पाव खेरी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आणि तुमी घेतल्यात सदा आणि तुमकां मेळटले बडे आणि तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आणि मागता आणि आमकां मेळशें कर प्रत्येक तर आमी मागया मोनिका बाईचे विसा बऱ्यान पास जावच्या खातीर असलीटायज पासपोर्ट विकत येवच्या खातीर तशेंच मिरियम आनी सिडनी भुरग्यांचे देणे हांकां लाभच्या खातीर प्रिया आनी जॉय भुरग्यांचे देणे हांकां लाभच्या खातीर त्याच प्रमाणे मिनिनो आनी पर्सी भुरग्यांच्या देण्याक ती मागोन आसा ते तांकां ते भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर आमी मागया प्रत्येक तरान मालगाड्या मनशांची भलायकी बरी जावच्या खातीर संपादी पियो लागी आज विनंती करता कसली ती पिडा तांच्या कुडीत आसा तरी ती सगळी तूं काड म्हण तुजे लागीं मागता आनिता मंतेर बरे भलायके पासत मागोन आसा बरें काम मेळचे खातीर आनी लोन वेगळें क्लियर जावच्या खातीर एक भक्तिवान मागोन आसा आवयचे लिवर सिरोसीस गूण जावच्या खातीर एक भुरगो मागोन आसा तांची सत्यासवां पादिबेज मारिपाद जेजू मुखार आमी दवरया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मेरे कृपया मरे समजे सांगता श्रेम तातूं सदैव सदैव फळ जगुशें जेजो ती मरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक तशें आदी तशें आतां आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजें नांव पती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सत्य हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्या म्हजो सर्जेचो पाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें न्हय मागता तें म्हाका फावो कर संत पाद्रपी कडेन मागची ते सवां ह्या परी आसा तेका भुरग्याक गांवाक येवन टिकेट बेगी मेळच्याक 5 स्टुडंटांची एग्जामांत शिकोवंक बरी मत मेळों एकल्याची पेंगटाची दूख गूण जावच्या खातीर ते गांग परिवर्तनाची कुरपा मेळच्या खातीर गरजाक बऱ्या मोला विकोन वयच्या खातीर सांबाळांत भरती मेळच्या खातीर मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक आर्गां दिवन आसात रेशमा ब्रेन ट्युमर नपय जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर संपाद्रपियो कडेन मागोन आसात पाद्रपियो ह्या भुरग्याची काकूत आनी ताच्या वर्त्या मजतेक तूं पाव हांव बापायचो जागो पावांनी बऱ्या तरां वांटे करून दिवंक मागोन आसात कुटुंबान बऱ्या भलायकी आनी शांती समाधान मेळच्या खातीर सदांच्या कामांत जीक लाभजन रीण फारीक जावच्या खातीर मागोन आसात शिकोवंक बरी मत आवय बापायक बरी भलायकी घरच्या जाग्याच्यो समस्यो ल्हान मोठ्याचें घर बांदूंक कॉलेजीन बरें करून शिकोवंक आशिर्वाद आनी तशेंच कितें सगळें मतीन ओवर थिंकींग आसा तें सगळें सारक्या वाटेक हाडच्या खातीर मागोन आसात आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Man mere kurpe merle samje sangata sram ta to sadan sadim for the Augustin Jesu. ती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक तशी आदीन तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र कर्जा तुझे हांव पातयेता. म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजे उतरां सराशिनांत आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आसा. एक भुरगें मागोन आसा ताका घरा वचूंक अवकाश मेळच्या खातीर ताच्या आवय बापायक आनी ताच्या वडिलांक पळोवच्या खातीर तें मागोन आसा. तशेंच मागोन आसात मोगाचें न्हू देवान केलें सर बरेंपण तांणी येतोळच भोगलां आनी आयच्या दिसा तांच्या जिवनांत आनी बरी भलायकी मेळचे खातीर ती मागोन आसात. जायते जाणांनी आमचे कडेन मागलां विजा जावच्याक कॅनडाक जावं दी ऑस्ट्रेलियाक जावं दी दुसऱ्या भायल्या गांवाक वेचाक विजा खातीर मागोन आसात. बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोन आसात. एक भुरगो लिंकांत आसा आनी तशेंच जायते आमाल पिवण्याचे जायते दुसरे डी एडिक्शन सेंटरांत आसात. आसाल्यांक बरी सुटका मेळच्या खातीर ड्रग्गा जावन आमच्या भुरग्यांनी पयस रावच्या खातीर आनी तांणी ते मोबायल एडिक्शना जावन पयस रावच्या खातीर पाद्रे पियो जायत्या जाग्यांनी तूं वेसो बाय लोकेशनाचे गिफ्ट आसलो तूं जायत्यांची काळजां पारखून सांची काळजां पारखून हांच्या काळजांत आसलें मेळेपण काण बरेंपण ताका दी म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मेरे गुरपे मरेले समजे सांगता श्याम तो सदे अंसरी फॉल तुझे गुस्से जेसो ती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशें आदीन तशें आता आनी सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे राव पती येता येजेच्या भोव पवित्र काळजा कष्ट दिला ते दाया दाखय नसता रावचे तुका साथ दे. आमचे निर्भागी पातक्याचे तुझी काकूत दाखय तुझी आणि आमची मोवाळ आवय मरयेच्या दुखेस आणि दुलबी काळजा मारिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमारणे काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी मरता आमी परदेशीचे बळका या तुका कोणात आसता अस्कार उस्का सोण आमी तुका अर्दां करता तर तो आमच्या सगळे ते तुझे काकुतीचे दोळे आमच्या वयर पडते आनी ह्या परदेशी उपरांत तुझ्या गोश्टी सदैव पाळ तुजो आमकां दाखय. ये दाडी ये मगळी ये दलबी ओंकार मरे साम सुजे जेच्या पस्क्या बापा आमा बसत विनंती कर संपियो आमा बसत विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसत विनंती कर संपियो हा बापाय कलतो जावन चियेल्ल्या आमा बसत विनंती कर संपियो कष्टान वरात तिरसान सांबाळिल्ल्या आमा बसत विनंती कर संपियो प्रांती आस्तीच्या पाटलावदारा आमा बसत विनंती कर संपियो कापुजीन वडतीच्या अलंकारा आमा बसत विनंती कर संपियो सुमेच्या पाशांच्या गायने नेटायलेल्या आमा बसत विनंती कर संपियो युकरिस्ताचे भक्तीन भरलेल्या आमा बसत विनंती कर संपियो कुमसाच्या सकमेदा मुखार बापाची काकूत दाखयल्या आमा बसत विनंती कर संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा बसत विनंती कर संपियो मागण्यान तिरसान सांबाळिल्ल्या आमा बसत विनंती कर संपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आमा बसत विनंती कर संपियो सर ह्या जगात आसल्या आमा बसत विनंती कर संपियो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावुरल्या आमा बसत विनंती संपियो पिडे सांबाळायकेंच्या दाईजा आमा बसत विनंती संपियो कर गरजेवनात क्षण पावच्या आमा बसत विनंती कर संपियो तुकवलो मारतच्या भरवशा आमा बसत विनंती कर संपियो आमा समेत संच्या आदारा आमा बसत विनंती कर संपियो आमा पासत विनाती कर. ख्रिस्ताच्या बसुड्या कमी फौजांचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणे कापणे दिव विवेद करपे देण्याने बरलोय आणि भगवान प्रांती आसीच्या शेतांत क्रिस्त या जाग जाण मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पण्यावर आम्ही आमकां पाव जाल्ल्या बेसान तिरसणे रावून क्रिस्ता सक्सेस जावन जियोव आमकां तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो. आमेन. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो आणि तुमचे दया करो. आमेन.
सर्वेस्पर तुम्ही संपिवचे दवरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी फळा दे करो आणि सर्प द्वेदाधे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सर उतारा अर्गा पाठवून काढल्या उतार तुझे ऐको चिनी आमची बदलू जीवनात तुझ्या वाटो घेऊ ससान जीवित सोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सर उतारा अर्गा पाठवून काढल्या मोगेच्या बाबेडे नाव वापर पैसो स्वागत तुमकां मिसच्या बलिदानाक देवान केलें सर बरेंपण आमी वाखाणून देवाचें नांव गाजोवन आयचे मिसाचें बलिदान तुमच्या सर्वांच्या ते खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा पाद्र पियो जायतें बरेंपण आमकां केल्लो तुमच्या कुटुंबान तुमच्या जिवनान बरी भलायकी तुमकां मेळच्याक बऱ्या समाधानी जियोवच्याक आनी खरे क्रिस्तांव चिनी आमी आपणावच्याक आमकां आदार जावं दी पवित्र रचना आमी मिसाचें बलिदान माय मोगान आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायते फावटी तुमी आयकलां जावंक बरो तेंडुलकर क्रिकेट खेळटना तो म्हणटालो आय एम गिवींग 100%. मागीर हळटार कोहली म्हणा लागलो आय एम गिवींग 125%. काल 100%, 125% कोणा म्हणून हांव चिंतूंक लागलो आनी अशें आसतना म्हाका कळ्ळें हे कितें म्हणटालें की म्हळ्यार हांव खेळटना बरें कर खेळटा म्हळ्यार 100% म्हजें मन तांतूं घालना म्हजें बॅट हांव उबी जायत आसतना संपूर्ण तरान तो बॉल सिक्साक वेच्या बरी मारता नातल्यार अल्टार कुटू कुटू कर मारतात पळय ते 100% न्ही सामा बॉल दिवन मारतना तो वेता सिक्साक आनी तसलें एक कमिटमेंट आमचे जाय जाय म्हणटा जेजू आमकां आनी तसल्या कमिटमेंटान आमी जियेचें म्हणटा आज आनी तसलें कमिटमेंट म्हळ्यार कितें ताचो पाटलाव करतना बरी अपुरबायची क्रिस्ती जिणी जियोवचें अपुरबायची क्रिस्ती जिणी म्हळ्यार कितें सत्ता आमी संतोश आसचें देवाक अर्घां दिवचें आनी कळमीत नासतना आमी मागचें मागोंक तो वेळ वत्तू वेळ म्हण कांय ना हर एका वेळा वेतना मागयत येतना मागयत आमी आमचें तोंड ओगेत बोन कर दवरचें म्हण कोणें सांगोना तुमी हेणे हेणे वेता आसतना 4 कांतारां म्हळ्यार कोणें ना म्हणनात हें कळमीत नासतना मागचें म्हळ्यार तुज्या काळजा मनांत त्या देवाचो अनुभव हर एका वेळार आसचें ह्या खातीर तो म्हणटा तुजें सर्वस्व तुवें दी जाय आनी तशें जाल्यार आपण आमकां सगळ्यांक दिलां मोगाचें न्हू आनी आमी तशें जालीं जाल्यार आमी कितलें बरें आसूंक आसा न्ही सगळो दीस आमचे मुखार म्हळ्यार आसो ओम ओमाळोन येवंक आसात एकामेका पळयत आसतना साकोन तांची रूच साख्या म्हणून बगोवंक आसा साबोंक न्ही रूच साबोंक कोणी आपणान त्या देखून बऱ्या आदारान आमी रूच साकचे आमचो फादर विजय आतां देवा देन जाल्यार तो म्हणटालो यू नीड टू टेस्ट ह्युमन बिईंग्स म्हणटालो ते म्हणजे तो काल टेस्ट काय ताचे साबाचे कितें रगत पियेचे म्हणजे चिंतले रगत पिवंक मांस खावंक न्ही मांसां खावंक न्ही ताच्या बदलाक टेस्ट म्हळ्यार बऱ्या तरां इतलें संतोसान आमी जियोवच्या खातीर आमी आमकां दिलें आपण घेवया समेच्या नांवांत आमी जियेत आसतना खरी क्रिस्तांवपणाची जिणी 100% आमी दिवना 125% दिवना काही लगभग 30-40% दिलें तर आनीक आमकां 100% हाडच्या खातीर आमच्या कळसामानाची दूख धरून आमी सांगता म्हणया
हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांचे तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सारून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून म्हजे सदांच हांव कारमरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं वेळातिकात म्हण प्रार्थ मागता सर्पदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सृश्टाच्या जिविताक फावो आमेन. सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया जे बलिदान ते सौगत्र में बेटयतले हांव लबलत स्वरूप करार गमेस जानेट डिसोजा लबलत स्वरूप करार गमेस क्लॉडी फेर्नांडीस आयरीन सेराव पाद्रीपेच्या मजतीन लबले उपकारार गमेस सविता डिसोजा रोशनाच्या बऱ्या भलायकेचे इराद्यार मेस दितात थॉमस डिसोजा रेश्मा कस्तेच्या बऱ्या भलायकेचे इराद्या पासत मेस दिता राफायल रोड्रिगस बऱ्या कामा पासत मेस दिता क्लॉडी फेर्नांडीस सिस्टर आयरीन सेलिन आनी सिसिलिया डिसोजा हांच्या आत्म्याक मेस दिता रोझी डिसोजा तशेंच आमकां पाद्री पियोच्या परबे दिसा लाभल्या सर बरेपणा खातीर सर उपकारां खातीर आमी देवाची मजत मागोवन आपरबायतारान देवा लागीं उपकार बावुडया आनी त्याच प्रमाणे जेजून केल्लें सगळें बरेंपण आमी वाखाणया तशेंच म्हज्या भावान आनी भयणीनो पॉल आनी मेबल लोबो हांच्या जल्मा दिसाक आर्गामी दितात प्रशांत लोबो लबल्या स्वरूप करार गामेस लॉयड डिसोजा लबल्या स्वरूप करार गामेस लोकास डिसोजा बऱ्या बिझनेस आनी कामगारांच्या इराद्या पासत मीस दिता क्लेटा फेर्नांडीस प्रभू बेनेट पिंटो आनी रिया लॉरेन हांच्या आत्म्या मीस दिता सौजदन विक्टर आनी रॉनी मंतेरच्या आत्म्याक मीस दिता जसिंता लोबो जॉन डिसोच्या आत्म्या मीस दिता मेल्विन डिसोजा आनी कुटुंब स्टेला वाजच्या आत्म्या मीस दिता जेतू नरोन आनी कुटुंब एलिजा डिसिल्वाच्या आत्म्या मीस दिता डॉटी डिसिल्वा मायकल मिनेसच्या आत्म्या मीस दिता सेवरेन डिसोजा कुटुंबा दिन देव दिन जाल्यार आत्म्या मीस दिता डॉटी डिसिल्वा कुटुंबा देव दिन जाल्यार सर आत्म्या मीस दितात महेश डिसोजा सर हांच्या तेसा खातीर आमी मागया पाद्री पियोच्या मजतीन जायते उपकार तांकां मेळों दी प्रार्थया सर्पदता आनी सृश्टाच्या देवा तुझ्या दैवेक करपेन तुझ्या याजका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाश्यांच्या गायने नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरां भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसावदारी तुझ्या गणीत मोगाची दया माय आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाश्यांत एकवटान रावूंक आनी संतोशान ताच्या महिमेन वांटेली आमकां पाव कर आमच्या सम्या तुझ्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुझे स्वयं पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता सस्नाच्या सस्ना जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप जोबान आपल्या इश्टा लागीं म्हळें तुमी सांगतात तें सारकें म्हूण हांव खरेंच जाणा पूण आपूण नितिवंत म्हूण दाखोवंक मनशाच्यान कशें जायत तो देवा कडेन विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एका प्रश्नाक लेगून ताच्यान जाप दिवंक जावचें ना देव गिन्यानान सर्व जाणार पदवेन सर्व बळिश्ट ताका विरोध करूंक कोण शाबीत उरला तो पर्वत एके सुवाते पयलें दुसरे सुवातेक व्हरता आनी तांकां तें कळीत जायना आपल्या रागान तो ते परतून घालता तो पृथ्वी तिच्या स्थानांत हांवन हालयता आनी तिचे खांबे थरथरतात तो सुर्याक फर्मायता आनी तो उदें नासतना रावता मोर मारून तो नेकेत्रां बंद करता तो एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता
आनी दर्याची ऊंच ल्हारां मस्तिता. ताणें सप्तर्शी आनी मृगशीर्ष, कृतिका आनी दक्षिणेचीं नखेत्रां केलीं. ताचीं कृत्यां वर्तीं आनी आटापोवंक असाध्य. ताचीं विस्मितां मापा मेजपा भायलीं. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता तरी म्हाका कळीत जायना. तो कितें काडून व्हरात जाल्यार कोण ताका आडायत? तूं कितें करताय अशें कोण ताका सांगात? तर हांव ताका कसली जाप दिवंक सकान? वा ताचे कडेन वाद करूं कसलीं उतरां उलयन? हांव निरापराधी जाल्यारय ताका जाप दिवंक हांव सोगसो ना. म्हज्या नितीदारा लागीं हांवें दया मात्र मागूयेत. हांवें ताका उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका जाप दीत. म्हज्या ताळ्याक तो कान दिता म्हूण म्हाका विश्वास ना. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. तुझे सत्रे मुखार पावोन दी. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझे सत्रे मुखार पावोन दी. देवा तिसरा तुका उलो मारीत आसा. तुझे मुखार मुझे हात जोडीत रावता. मेल्ल्या खातीर तूं कितें विस्मिता करतलोय वे. वा मेल्ली बुटोन तुजी स्तुती करतेली गाय. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझे सत्रे मुखार पावोन दी. फोंडा तुजे दयेची नासाच्या लोकांक तुज्या विश्वासीपणाची खबर उलयतात वे. अनकराच्या गांवांत तुजी विचित्रां. पाताळांत तुजे नितीवंतपण कळोन येता. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझे सत्रे मुखार पावोन दी. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझे सत्रे मुखार पावोन दी. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. जेजू क्रिस्ता वळखूंच्या आनी ताचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे सीस आपले वाटदन मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, तूं वेता ते हांव तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक माटी आसा, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशापुताक मातें तेंकूंक सई सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता बरी आन, पूण ही म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता.
जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पाद्री पियोच्या वर्त्या मोगान बरयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हाजे वाचपांत जेजून केल्लो उल्लेख जावन आसा, म्हजो पाटलाव करा. आनी पाटलाव करता आसतना जेजूचो पाटलाव करूंक शिवाय ताचे जावन आमकां कितें मेळटा, कितें आमकां राखोन आसा, कितें देणी मेळटात काय, कितें गिफ्ट मेळटा काय म्हणल्यार न्हय. पाटलाव कर म्हळ्यार कितेंच विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्ट द इन्विटेशन. ही सोडू ये धर आनी त्या द्वारे एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ जीजस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन म्हणटा आमी. बारी सिंपल हे. आनी अशें आसतना आमी चिंतूंक पुरो तसो पाटलाव केल्यार आमकां कांय मेळना गी. तो दिता, ताका कळीत आसा कितें दी जाय. ताणें तेच्या सिसान सांगलें आसा, तुमकां तें वर्तें सर्गीचें राज राखोन दवरलें जावन आसा. आमी म्हणूंक पुरो ह्या संवसारांत आमकां 4 दिसांच्या संवसारांत गांवांत खुशालाय करूंक सोड त्या सर्गीचें राज आमकां राखोन दवरल्यार कितें फायदो. आमकां फायदो कितें की म्हळ्यार हें तात्कालीक जिवन काबार जाता सश्टीक जिविताक आमी वेता आसतना तो निवास हांगाचे प्रवास आमकां गरजेचें न्ही, तेंचे व्हरतें निवास आमकां गरजेचें जावन आसा. त्या खातीर तो म्हणटा आपयता. दुसरें आपलें लक्ष तक्षण आमी ताका जाप दिवंक आसा. कशें एका निजा देवाक मान दी म्हणलो तो उपादेश आमी घेता आसतना, देवच आमकां पयलो जाता आसतना, देवान आमकां आपयता आसतना आमी त्याच घडये वचूं जाय. तुमकां हें कित्याक सांगता गे म्हळ्यार जायतीं जाणां कावन्सिलिंग येतात, तेच घडये हांव ताका ह्याच कपेलांत आतांच ह्याच वेळा तुका ताचें कनेक्शन सोडूंक जाता गी. जाता जाल्यार वय म्हण, ना तर ना म्हण. थोडे जाण जाता म्हणटात भायर वचून इमिडिएटली कनेक्ट करतात. तें तांचें प्रॉब्लेम, म्हजें न्ही. जेजूचें प्रॉब्लेम न्ही तें, तांचें प्रॉब्लेम. पूण थोड्यांनी तेच कडेन सांगल्यार, फादर आय एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू, आय एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर. स्टॉप इट हियर म्हणली मुखार गेल्यान भायर वचून जाता जायना पळया तें करया हें करया. म्हाका पळोवन थोड्यांनी सांगचें आसा करता म्हणून मागीर ना. आज सांगला न्ही हांगा, हांव येता म्हणलो मागीर ना, ताचें दुसरेंत. त्याच प्रमाणे आमचे सांगत आसलें तेका न्हू, आज आमकां बऱ्या वाटेक वचोंक जायना. म्हाका भावान आनी भयणीनो, तुमकां दृश्टांत दिता. हेच आमच्या कपेलांत ना हांव करचें ना आनी मुखार करचें ना म्हणली एक चली आज खंय पावल्या म्हाका कळीत आसा. कसलें जिवन तिची येता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, तितलें सुलाबायचें न्ही. आमी मागीर तें काण घेवन पाटी वचोन तांत बरसत आसतना जेवसार सोडिना. त्या खातीर तक्षण करता म्हणल्या उपरांत ताच्या विशयान मागीर हांवें चिंतूंक ना. आनी ते ब्लॉक हांवें ऑलरेडी थ्रोन आउट. आनी थंय जेवसाराचें भिरें आनी तेची पाळां उमटून काडचो आसलो संपाद्री पियो. संपाद्री पियो तें आसलें आयलें तर तेच वेळा तो एक निर्धार घेतालो. ताचे उपरांत तो निर्धार तो बदली नातलो. तो निर्धार फॉर एवर फॉर द सेक क्रायस्ट म्हणटालो तो. तेचें आसता मोगाचें न्हू. आमच्या जिवनांती आमी जायतें पळयत आसतना लौकीक मावल्या सांगात वयचें, लौकीकपणांत आमी एक जावचें, हें सगळें आमकां सारकें न्ही. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, नांगराक कोण हात घालनासता आनी त्या नांगराक हात घाल्ल्यान पाटी पळयले जाल्यार तो म्हज्या राजाक फावो न्ही. त्या देखून जेजू म्हणटा वच आनी परगट देवाचें राज. माथ्याचो वांचन 6 अध्याय 30 वळींत एकच वळींत आमकां सगळ्या क्रिस्तीपणाचें मूळ हांवें सतत आमकां दिलां. वच पयलें सद देवाचें राज आनी कर ताची खुशी आनी हेर सगळें तो तुमकां दितालो. हें सोडनो एक सेंटेन्स उरलें पुरो आमी घेता. थोडी थोडी सेंटेन्सां घेवन कोणा मांकोट करचें, कोणाक सांगचें आमकां जाय जाल्यार बरें जियोवचें. आमचें जिवन म्हाका कशें जाता त्या प्रमाणे व्हरचें. कोणा खातीर म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा ये पाटलाव कर. गिव दॅट कमिटमेंट. तुजें कमिटमेंट सगळें जेजू खातीर. अर्दें थंय अर्दें हांगा तें हें ताका न्हय, उरलें सगळें तो तुका दितालो. हें घे तूं पयलें आरय जेजूक आरय, जेजू मोग आरय.
ताच्या सांगात एक जा आणि उरलें सगळें तो दितालो आणि हें जावन आसा म्हाकाच्यान सिंपल तरान तुमकां एक टॅबलेट दिता विटामीन टॅबलेट तुमी ती आज एक कडेन कुमगार दिवंक गेलो हांव सिस्टराच्या रूमाक थंय वचो पळयता भियेलो हांव विचारलें ही तुजेन ती तुमचेन गी सिस्टर म्हळें वय फादर हांवें म्हळें असलें केल्यार कितले दीस वांच येत हें आतां दिता म्हळें विटामीन टॅबलेट तें काण गेल्यार फॉर एवर म्हळ्यार हांगात तर तुमी मरनात म्हण न्ही मुखल्या जिवनांत आमार जिवीत तुमकां मेळचे खातीर टॅबलेट घेया ह्या टॅबलेटाचें नांव जॉय JOY खंय मेडिकलाक वचनाका थंय मेडिकलान तो दिवचना त्या देखून JOY जे म्हळ्यार कितें जिजस फर्स्ट स्पिरिच्युअलिटी फर्स्ट पवित्रपण पयलें जेजू पयलो भगेनपण पयलें आनी हें आसतना भगेनपण म्हळ्यार भितरलें भगेनपण भायलें न्ही भायर दाखोवंक न्ही कोंत काडून मूठ धरून न्हय त्या खातीर भितरलें भगेनपण भायर दिसून येसय आनी हें कशें येतालें म्हणून पाद्री पियोच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार पाद्री पियो थंय एक परमळ येतालो खंय ते परमळ कशें येतालो खंय कोत्ताय तुका सोदीक एक परमळ येतालो तो परमळ देणा पैकी एक आनी कशें येतालो पळय तो परमळ जांबळे फुलो लिल्ली फुलो गुलाब वा दुंपाच्या सोद भशेन आसतालो आनी पाद्री पियो खंयच कडी वतालो की थंय आनी ताच्या वाठारांत तो येतालो पाद्री पियो खंयची वस्त आपडली जाल्यार थंय तो स्वाद आसतालो मात्र न्ही पाद्री पियो लागीं कोणी येत आसतना कितें जातालो पळया असलो परमळ आमी आतां पुसू पुसू म्हूण घालून ते ये वयर एका दाराचे सकयल एका दाराचे आनी मोद एका दाराचे आनी म्हूण घालून येत आसतना तो दुसरोच वास जाता परमळ जायना तो हांगा पळया पाद्री पियोचो परमळ कसो आसा म्हळ्यार पळया द्विहाजरीच्या देण्यात असले त्या स्वादा वरवीं ताच्या लागीं आयिल्ल्या थंय संतोष वाडटालो आनी बरवसो सडटालो हा संतोष वाडटालो ताचे थंय आयिल्ल्या थंय आनी बरवसो सडटालो मोगाच्या भावनांनी म्हणिनो आमच्या थंय येत आसतना ताका हांव कितें म्हणटा स्पिरिच्युअल वायब्रेशन वी नीड टू हॅव ए पॉझिटिव्ह वायब्रेशन म्हणटा आनी तसलें वायब्रेशन आमच्या थंय जालें जाल्यार खंडीत जावन पाद्रे पियोच्या वर्त्या मानान आमी जियेत आसतना जायते बरोबर जिजस फर्स्ट स्पिरिच्युअलिटी फर्स्ट पवित्रपण आत्मिकताय फर्स्ट वो म्हळ्यार आदर्श सेकंड हेरां दुसरी आनी म्हणजे कितें तें उदारपण आसा पळय हांवें सांगलें पयलें उदार काळीज बक्षणाचें काळीज थोडे हेरांक कुमक करची जावंक पुरो म्हज्या उतरांनी जावंक पुरो म्हज्या करण्यांनी जावंक पुरो म्हज्या हर कामांनी हांव कितें हेरांक कुमक करता पळय आदर्श सेकंड अँड वाय यू द थर्ड तूं जावन आसाय तिसरो पूण आमचें प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी वाई पयलें घालता हांव म्हाका आनी म्हजें म्हणलो स्वार्थ आसले देखून आज आमच्या थंय येवचो परमळ वो पाद्री पियोच्या परमळांत आसलो न्ही दुसरोच आसा तो परमळ आमी सोडया आनी आमी देवा लागीं एक जाता आसतना जेजू पयलो दुसरें हेरां दुसरी आनी हांव तिसरो म्हळ्यार कालतेपणाचें जिवीत तसलें जिवीत पाद्री पियो जियेलो आनी त्या देखून पाद्री पियो थंय दिसचे सगळे गूण आसात पळय विशेश जावन आसात हेरांचे मनां परखून जे सकत ताका दिल्ली जावन आसा आनी त्याच प्रमाणे ताचे थंय तो खतखतो एक मोग एक उर्बा ताचे थंय वोमतोन येताली म्हणटा आनी त्या देखून ताचें कमिटमेंट 100% ट्रू देवाक ताणें दिता आसतना कितेंच उणें करुना आनी त्या देखून कितें म्हणटा आमचो पापा 15 वो कितें म्हणटा पळया पापा बेनेडिक्ट 15 अशें म्हणटालो मनशाची काळजां बदलूंक देवान वेळा वेळार धाडिल्ल्या असाधारण व्यक्ती पैकी पाद्रे पियो खऱ्यानच एकलो आज आमी त्याच पाद्रे पियो बरी जावच्याक आनी पाद्रे पियोचे थोडे बरे गूण आमच्या थंय घेवच्याक आनी बरो परमळ आमच्या दोरी हेरांक वांटच्याक जायते बरेपणान जेसो पाटलाव करूंक देव आमकां आदार दिवं दी आमेन. बेटोने गीत पेज 134 कांतार C 60. वेदी सरशी बापा येता आमचे करता स्वीकार तू कर पूर्ण
यहोवाचो दूत आमच्या वावराचो जेजूच्या बोबी कुडीन बदलून तिची वीट घालसावो. येशूच्या बोबी कुडीन बदलून तिची वीट घालसावो. निसर्शी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर म्हणून परता. बेसांव तुझे मागता. स्वीकार तू कर म्हूण परता. बेसांव तुझे मागता. म्हज्या मगाच्या भावेडेनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्पदा त्या बापा मानतात असले जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या लेखे सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. बापा तुझ्या सेवका सांपियोचो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता. ते तो मानून घे आनी तुझ्या महिमे खातीर आमी भेटोवचे बलिदान आमच्या सस्नाच्या जिवितावर पावूं आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजावो बारुया. आमीन ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सर कळे आनी सत्य आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या संत भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा. कित्याक तांच्या आपुण्याचे इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोच्या जेणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. तुज्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. हजर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेन आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूत आनी संत भक्ता सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायताव. Pavit, 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 darbaraso सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका बापा करस्त पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचय जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खरात. हो बावटा सगळं
जेजू मेलो जेजू जिवंत झाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवंत झाला जेजू नव्यान येतलो बापाचे चमणसणी पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उपदास करता हो रवजी तसो उंडा आनी सोडोवची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कोडान रगत जाल्यार आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेच पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मोकामळ पळोवंक पावो खेळ आमा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता आमी तुज्या मोगाचे भुरगे ह्या सगळ्या भुरग्यांचे तुजे मोळाचे दिश्ट घाल चड आनी चड मापान तुका लागीं सरोंक तुज्या पवित्रपणान बरोंक आनी करात भक्तीन आनी मोगान तुजो मोग करूंक आमकां तूं शिकय ओंकार मेरे देवाचे मागीर सांगती भगेम दंदूत आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिजो सम फ्रांसीस सम पादबियो सम आंतणी आनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आपुरबाईचे प्रार्थन एकामेका सांगता संतोषांची ओंक जेजून दिल्ले सांगता म्हणया आमच्या बापा सजींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सावस्की आमकां दी सर्गींच्या बागड्यांच्या सरोंदारा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरो शान त्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळते सर पात कानले सुटे आणि सरा कादांतले वाटे राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समजेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो मोग आसो शांतीपण आसो आनी एक कोटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी मोगच्या भाव भयणीनो पळय आमचो सोमे जेजू क्रिस्त खालतेपणान बरेपण आपणावन सो आनी आम्हा सर्वांक ताच्या बरेपणा देखून नवें जिवीत दिल्लो हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सम्या देव म्हजे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या एकसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Krish Prasad Gita, page number 170, D49. ये जेजू ये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवका संसार माया मोगान कृपा मागता व्हड देगान ये जेजू ये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद दिवं आणि सांभाळो आमेन सर्व जर आपल्या कमळाचा प्रकार तुमचे पाको आणि तुमचे दाय करो आमेन आणि सर पद वेदाथे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन वसने आद क्रिस्त शांती आणि मगान तुमका धाडता देवाचे व्हड उपकार सम्याचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सम्या दयन आयक आमचे मागणे आणि आमची बाप तुझेशी पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मोगळा बापा आमचे तुवें सांपियोच्या विनवणेन वतेला सर कृपे देण्यापासून आम्ही तुका अर्घां दिता सर्वस्त तुझे तन उपसतात आणि मनशात दोष करतात तर या वेळा आम्ही मागता हांगा चढलेल्या उण्याचे तुझे भरपूर सुभाम आशीर्वाद घाल हे उणे स्वीकार करतले आमकां बरी भलायकी गटाय आणि पोषण मेळूं आणि चड पिडाचिड आणि कणपेजर आमचे ताम पयस वसूं आम्ही भोवतेर पावरतात सांपियोच्या विनवणे मागता क्रिस्त आमच्या सम्याच जेजूचे नावे आमेन सौम्याच्या स्तुती पुस्तकांत 203 कंथार J26 Padre Pio Bapa, करताव नमन तुका, क्रिस्ताचे गाल घेऊन प्रभू जाल्या. जेजूचो मोग करून माया मोगांची येव, सर्गी जेजू फावो जाव, माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. Padre Pio Bapa, करताव नमन तुका, क्रिस्ताचे गाल घेऊन प्रभू जाल्या. जेजूचो मोग करून माया मोगांची येव, सर्गी जेजू फावो जाव, माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. Padre Pio Bapa, जेजूच्या पार्श्वाक मागील प्रार्थना कर, काल तो जालो. जेजूचो मोग करून माया मोगांची येव, सर्गी जेजू फावो जाव, माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. मोगाळ पुत्रासोय अवकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. Bagewon Padre Pio Bapa आम्हाला सौत विनंती कर. bagewon kursaचे कृवे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.